येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. टॅक्सीवाल्यांच्या प्रस्नाक लागून गाजपाक लागल्यात दोनय विमानतळ. पेडणेच्या येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भिवन मोपा वाठारात सरकारान केले 144 कलम लागू. मोपा आनी दाबोळे दोनय कडले विमानतळ जाल्यात गरम. गोंय सरकारान घडोवन हाडले द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी. राज्यातल्या अपंगुळांनी घेतलो फेस्ताचो आनंद. विविध खेळांचोय आसलो आस्पाव. म्हापशेच्या बोडगेश्वराचे जात्रेक सुरवात. भक्त भाविकांनी केल्या गर्दी. मुख्यमंत्री आणि उपसभापतीने घेतले दर्शन. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळेचो आदलो एअरपोर्ट आणि नवो मोपा विमानतळ सध्या टॅक्सीवाल्यांच्या प्रश्नाक लागून गाजपाक लागला. पेडणेच्या येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भिवन मोपा वाठारात सरकारान 144 कलम लागू केला. मुस्कटदाबी आणि सरकारी गोंधळ अशें म्हणत दोनय कडेन वातावरण तापला. पळयात. मोपाचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले नोटिफाईड स्टँडाचे मागणेक लागून एकठांय जावपाचे असले, पण ताच्या आधी रातयच थंय 144 कलम लागू केले. सरकारा बरोबर मिटिंगो करून थकिल्ल्या टॅक्सीवाल्यांनी थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराच्या घरा धडक दिली. आयज सांज मेरेन सरकाराक कितें ते लेखी जाप दी तांणी आमदाराक सांगला. कळ्ळें तांकां की आयज व्हडल्या प्रमाणात निदर्शन जातले जाल्यार सेक्शन 144 इम्पोज केला. तेजी जर ऑर्डर जर तुम्ही पळयली जाल्यार ते अशें मान्य करता की वी आर डिमांडिंग फॉर अवर रायट. म्हणजे सरकार दिवपाक रेडी ना. आमचो डिमांड आमी घालीत आसा आनी सरकार इनकेपेबल आसा डिमांड फुलफील करच्या खातीर, म्हणून 144 सेक्शन इम्पोज केला तेंच्यानी. म्हणजे आमी ह्या नोटिफिकेशनाचो जर मिनींग जर पळयलो जाल्यार आमी सारखे आसा कायद्या प्रमाणे. कायदो ब्रेक कोण करता? आमचो डिमांड फुलफील जायना म्हणून आमी शांतकाय निदर्शन करता आसात जाल्यार आमकां निदर्शन करपाक भाग कोण पडटा? जाल्यार सरकार, सीएम. जाल्यार बस संघटनेचो मुखेली सुदीप तामणकारान सरकाराचो मनसुबो एक्सपोज केला. आयकात त्याचे सडेतोड स्टेटमेंट. येदो व्हडलो एअरपोर्ट बांदता म्हणा सर, ते मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी पळय स्थापन केल्ली, तेच्यो जवळ जवळ 5 मिटिंगो जाल्ल्यो जवळ जवळ, आनी इतल्या कोटीचो एअरपोर्ट बांदून जाता. तर सादो एक बेश्टो स्टँड नोटिफाय करपाक पेडणेच्या युवकां कडेन 13 मिटिंगो घेवच्यो पडटा. म्हणजे स्टँडाचो येदो व्हडलो विशय आसलो. आनी मोटर व्हेकल एक्टान आसून वचून कायद्यान आसून सरकारान हे सगळे ओढून घेतले. नामुष्की एक्चुअली सरकाराची. तेंचे एकूच म्हणणें आसा की आमी येलो ब्लॅक टॅक्सी आमी लायतले, पण GMR ही कंपनी हेची असल्या कारणान, प्रायवेट असल्या कारणान तेंचो एक डिमांड आसा की तेंच्यांनी ते येलो ब्लू करचे. म्हणटकच आयतात सगळ्यांनी अशें डिसिजन घेतला की आमी तशें करपाक रेडी आसा, पण आमकां बरोवन आमकां नोटिफाय जो स्टँड आसा तो आमकां CMA कडल्यान बरोवन जाय, ना जाल्यार आमदारा कडल्यान बरोवन जाय, अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. आनी तेच्या खातीर सगळे टॅक्सीवाले आयज त्या सायडीन फ्लायट देंवपाची आसा. आनी हे म्हाज्या फाटल्यान सगळे दिसता ते आमदाराच्या बंगल्याचेर सगळे आपले गाडयो घेवन सगळे ड्रायव्हर सगळे ओनर हांगासर जमलेले आसा. आणि हे पळयात दाबोळी विमानतळा वयले कोफुसांव. खाजगी गाडी भाड्यान चलोवपी एकल्याक ब्लॅक अँड व्हाईट टॅक्सीवाल्यांनी रंगे हात धरलो. घेराव घालत सगळ्यांनी ताचे कडल्यान सत जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो, पूण रेंट कॅबवाल्याच्या विरोधात थळावे टॅक्सीवाले खुबळल्यात खरे. काउंटर आहे तुमचा रे बाबा, तुमचं काउंटर आहे. काउंटर काय तुमचं? तुमचं काउंटर रेंट काय? नाव रेंट घालनो. कोण रेंट माझं? तू कोण? नाव किती द्यायचे? नाव किती? मीर. नाव किती? विकी. तू काय राहता? तू काय राहता? अंजना होता. टॅक्सी पाहिला माझ्या टॅक्सी चालला.
कित्याक म्हणून येयला तर कितें मेळपाक चावी कितली आहाय सगळे चावी आयडिया मरे आयडिया तू हे बॅगान हात घालतलो कित्याक तुका माझ्या बॅगाचेर कित्याक पडला ना तू बॅगाचेर कित्याक पडला गाडी रेंटाक दिवं ना खंय दिला गाडी रेंटाक आता दिवं ना गाडी तू रेंटाक आता असं गाडी रेंटाक दिवंक ना गाडी अरे हा पहिले नुकतं दिलं ना दिवंक हांवें गाडी रेंटाक आज हांगासर जे वेलकम टू गोवा जो एंट्रन्स पॉइंट आसा पळय आमी एवरी डे सांगता म्हाका दिसता आमची फायल भरली आसतली कितलेशेच कंप्लेनी दिल्लेले आसा की बाबा हांगासर तुमी इल्लिगली हांगासर पार्किंग करता रेंट अ कॅब ना नोटिफाय स्टँड आसा रेंट अ कॅबाक ना हांगासर तेच्या भायर प्रायव्हेट गाडयो दिता हांगासर आमचे ऑनरेबल सीएम सांगता आमकां आणि फाटल्या दिसांनी एकदा अंजुना एक पेपरार फोटो पळयलेलो की रेंट कॅब न्हू ते प्रायव्हेट गाडयो दिता म्हणून धरलेल्यो हांव आतां सीएमाक सांगता की हांगासर सर्रासपणे प्रायव्हेट कारां दिता प्रायव्हेट कार हांगासून दिता सो तांकां तेजेर एक्शन जावची. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. फायर हायड्रंट आणि रेस्क्यू सिस्टीम तपासपा खातीर मुरगांव नगरपालिका बाजारात बिरेस्तारा मॉक ड्रील जाले. थळाव्यांनी तेंची तोखणाय केली पूण थळाव्या एनजीओनी त्रुटींचेर बोट दवरले. पळयात. मार्केट के लिए होना अच्छा है वो सड़कें बातें हो रहे हैं. कितें सांग तुमकां तुमी आयज जी फायराची जी टेस्टिंग चालू आसा तेंची अशी जावपा जाय आशिल्ली फायर घालून केन्ना करूंकूच ना तेंचे. आतां उदीक ना सद्याक आनी केन्ना उजो लागलो तेन्ना कितें करतले मार्केट उजो काबार जाल्यार मागीर इतलें उदीक फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम जालें आसतलें मदीं केन्ना पण आमच्या कडेन आतां फर्स्ट टायम जाला पूण बरें अशें केलां तें पूण टेस्टिंग केलां तें खूब बरें आहा म्हणजे कितें आसा पायपान उदीक काय कांय ना चेक करूंक मेळटा. आतां पायप टायम उदीक ना आता आज जे केला पळय तांच्यानी एकदम बरी गोष्ट आहा की मार्केटात ती पायपलायन चालू आहा काय ना ती कळटली. आता जे मातसो उजो लागून दाखयलेले ते लोकांक कळपाक बरें की मार्केटाक उजो लागलो की कितल्या वखदार फायर ब्रिगेड हांगा मार्केटात पावतात आणि त्या प्रमाणे त्याचें डेमॉन्स्ट्रेशन बरें जालें फाटी. केन्नाय अशें अकस्मात कितें जाता एमर्जन्सी मेजर कॉल जाता तेन्ना आमचे सगळ्यांचें टर्नआउट कशें आसता आनी खंयच्या टायमार कोण बेगीन पावता एकामेकाक सगळ्याक हेल्प करपाक आतां एम्ब्युलन्स गरज पडटा. आतां हितून सिनारियो क्रिएट केल्लो की मार्केटान उजो लागला आनी तितून एक आमी एक कॅज्युअलिटी न्हू एक इंजरी आसली. सो इंजरी असल्या कारणान ताका आमकां फिजिकली रेस्क्यू करचो पडलो युजींग 2 मॅन लिफ्ट आमी फायरमॅन लिफ्ट म्हणटा पळय 2 मॅन लिफ्ट. हितून हेजो मेजर इशू एज पर इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम एडिशनल कलेक्टर लाकुनास कितें शॉर्टकमीज कितें आसत. आतां तुमकां खबर आसा वास्को म्युनिसिपल मार्केटान हायड्रंट आसा. देर आर हायड्रंट फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स पयलींच्यान आसा ते बट दे नॉट इन ऑपरेशनल कंडिशन. ह्या मॉक ड्रिलात कांय त्रुटी आशिल्ल्यो ज्यो कांय संघटनांनी मुखार हाडल्यो तशेंच तांचे मुखेल अधिकारी लेगीत थंय हजर नाशिल्ले. ही मॉक ड्रील परत करची अशें कलेक्टराक सांगतले. संघटनेन सांगला आमची सिटी जी आहा आमी प्रिजर्व करपाक वयता म्हणजे विदाउट एनी इन्सिडंट. बट आयज हे ड्रील करून आमकां खबर जाली कितें खुबशे लूज पोल. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वॉज अ फायर टेंडर अराइव ऑन टाइम. दे ट्राइड टू एक्सटिंग्विश द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड. बट द प्रॉब्लम विथ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्रू येयले पूण तांचो टीम लिडर ना हू हॅज टू गिव देम डायरेक्शन्स टू सेट डावन द पावर. फाल्यां फायर फायटिंग करतले पावर ऑन आसतली शॉक एंड मरतले आनी मोर डिजास्टर. सो ते लूज पोल. सेकंड थिंग हांवें सांगलें एम्बुलन्स आसतली कॅज्युअलिटी आसतली म्हणून देर इज नो एम्बुलन्स देर इज नो डेप्युटी कलेक्टर. टीम इन्सिडेंट कमांडर म्हणटा पळय डेप्युटी कलेक्टर ही हॅज टू बी प्रेझेंट हियर टू गिव द डायरेक्शन्स. देर इज नो चीफ ऑफिसर क्रू आहा तेजे बट हू विल गिव द डायरेक्शन टू देम. क्रू येयला म्युनिसिपालिटीचे क्रू येयला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्रू येयला ओके बट देर इज नो देर टीम लिडर ना तेंचे. हू विल गिव द डायरेक्शन. फाल्यां अशें कितें जालें अशें सेम. सो दिस इज डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो दिस रिपोर्ट वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड टू द कलेक्टर. दिस ड्रील जालां सारकी जावना. दिस हॅज टू रिपीट अगेन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 6 म्हयने सावन फोंडेचो केटीसी बस स्टँड काळखात आसा. 4 म्हयने सावन दुरुस्ती काम बंद जाल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जावपाक लागलेत. रातचे काळखात दिसाचे वतात
अशी पॅसेंजरांची अवतिकाय जाल्या. पळयात फोंडा बस स्टँड पुराण. फोंडेच्या कदंबा महामंडळाच्या बस स्टँडाचें काम 4 म्हयने सावन हुमकळत उरलां. बस स्टँडाक कोणच वाली उरलो ना. तातूंत प्रवाशांचे हाल चल्ल्यात. आंतरराज्य बसी सोडल्यो जाल्यार रातच्या वेळार थळावे बसवाले फोंडकुलां टाळपाक बस स्टँडार गाडयो घेवपाकच पळयनात. पॅसेंजर भायल्या भायर सोडटात, भायल्या भायर घेतात. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. हांगा मेन म्हळ्यार रस्तो सारको ना. रस्तो सारको ना आनी मेन म्हळ्यार लायटूय ना हांगा बस स्टँडाचेर. लायट नसल्या कारणान लोक हांगा टॅक्सी स्टँडा फाटल्यान मुतप बितप तल्लेले आनी कचरो तो तुमी पळोवपाचोच ना. प्रत्येक जाग्यार कचरो आहा हांगा. खंय म्हळ्यार क्लीन म्हणटा तें ना आनी रस्तो सामको पिड्यार आहा. मेन म्हळ्यार रस्तो खणलेल्या ती गजाल वेगळी, पूण मेन रस्तो आहा खड्डे पडल्या बारीक बारीक ते तरी लेवल करून घेवपाचे. हाजे पयलीं तुमी डिमांड केल्लो न्हू? हेजे पयलीं खूब सांगोन जाल्लें. आतां ही म्हाका चवथी ही दुसरी बायट दिसता म्हाजी आतां. हांव गोवा फेस्टिवल दिता की बाबा रस्तो पिड्यार आहा, पार्किंगाचो प्रॉब्लम आहा आनी मेन म्हळ्यार बुरशेपणां चड आहा हांगा. पुरा बुरशेपणां. एक कदंबा स्टँडाचें काम चालू आसा. ते 6 म्हयने सुमार जाले काम बंद आसा. आनी तेन्ना हांगा कोण येता, कोण कितें वयता, रातचे बितचे हांगा लायटी पेटना, कांय ना. सगळे हांगा कोण खंयच्यान येता कितें कांयच कळना. हांगा चोरी कोणी अशी कोणाची कोणी चेडूं रावता कितें तांकांय भंय दिसता रावपाक. ती म्हण खंय रावपाचें, हांगा खंय पावले आमी, कितें जालें तांकांय कळना. तेन्ना ती केन्नाय विचारता बाबा गाडी खंयच्या येता, कितें येता. तेन्ना आमी आसत तर सांगता तांकां, ना तेन्ना हांगा कोण सांगतलो तांकां. पण तेका लागून हे हांगा लायटी पेटना, कांयच ना. तेणी तेजी हेजेर सरकारान तेजी बेगीन हें करून ती दखल घेवन लोकांचे सेवेक साठी तेजी हें कितें तरी मार्गदर्शन काडचें. शेड ना हांगा रावपाक, कांय ना. वताक लोक करपता हांगा. तेन्ना तेजेर कांयच विचार कोण कांय करना. कदंबा बस स्टँड ऑफ फोंडेचो फोंड मडकय कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. हो जो फोंडेचो बस स्टँड जो आसा, कदंबा बस स्टँड जो आसा तो आतां हेजें काम चलता. तें काम जें आहा तें आतां बंद आसा. हें काम जें जुलयात स्टार्ट केल्लें ते थोडे दीस चल्लें आनी आतां तें बंद पडलेलें आसा आनी काम हें सारकें अशेंच उरलेलें आसा. दुसरें हो प्रॉब्लम इतलोच की लोक जे येता लोकांक हांगा सावळी नासतना वता रावचें पडटा. दुसरें जर रातचे जर आयले जाल्यार रातचे हांगा काळोख आसा, एकूय लायट पेटना. तेन्ना लोकांनी रावप कशें? लोक आयले जाल्यार हांगा एक असो प्रॉब्लम आसा की जेन्ना लेडीज येतात, बायल जावं चली येता, तांकां अशी भंय दिसता की तांचे कडेन वस्तूय बी आसता, गळ्यांत कितें आसता. हांगा चोरांचो अड्डो जाल्लो आसा. कित्याक हे काळखांत कोण केन्ना चोरून वचत हें सांगूंक शकना अशें जाल्लें आसा. कित्याक काळोख हो हांगा लोकांक हो जो बस स्टँड आसा तो चोरांचो अड्डो जाल्लो आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोवा खातीर कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. मडगांव पुलिसांनी हुबळी आणि मडगांवां मोस्ट वॉन्टेड आशिल्लो हिस्ट्री शीटर समीर बेपारीक अटक केलो. तेचे कडल्यान मोबायल, लॅपटॉप आणि कांय वस्तू जप्त केल्यात. मडगांव पुलिसांनी CCTVचे मजतीन ह्या चोराक धरलो. आज मडगांव पुलिसांनी आनी एक शटर पेंडिंग करून जे चोरून मोबायल व्हरताले या लॅपटॉप व्हरताले, सायकल व्हरताले, ह्या एक चोराक जो समीर बेपारी म्हणजे का कर्नाटकाचो हुबळीचो ताका आज मडगांव पुलिसांनी अरेस्ट केले कडेन आसा. आनी तेचे जे शॉपा वयले जे कितें आयटम चोरले आसात, लॅपटॉप, मोबायल, आयफोन, ह्या सायकल ही रिकवरी केले कडेन आसा. हो जो समीर बेपारी आसा हो हुबळी आनी तसोच मडगांवांत हो हिस्ट्री सिटर आसा. आनी ह्या हिस्ट्री सिटराक आज मडगांव पुलिसेन धरले कडेन आसा. पयरूच पळयात मडगांव पुलीस खंय तरी आतां एक्टीव जाले कडेन आसात आनी हे चोरी धरपाक पुलीस जाल्ले कडेन आसा. तेंची टीम आसा, ह्या LIB टिमीन हें काम केले कडेन आसा. ह्या LIB टिमीन स्पेशल टीम काडली PI. जेन्ना ही कंप्लेन काल हांगा शटर बेंडिंग करून मोबायल चोरून जाले जेन्ना कळ्ळें त्या CCTV कॅमेराचेर ह्या चोरांक धरपाक बऱ्या पडलें. आनी हेच धरून मडगांव पुलिसांनी आज ताका अरेस्ट केले कडेन आसा, ताका रिकवरी केले कडेन आसा. आज ताका JMFC कोर्ट जो आसा मडगांव हितून प्रोड्यूस करताले आनी ते रिमांड घेताले. ह्या एक्युजाचेर जायत्यो केसी ज्यो आसात ह्यो ह्या पुलीस स्टेशनार मडगांव पुलीस स्टेशनार रेजिस्टर आसा आनी तो वॉन्टेडूय आसलो. आनी तो हिस्ट्री सिटर जाल्ले कारणान ताका धरपाचो प्रयत्न खूब चलतालो. पूण हे जे चोर आसात हे कर्नाटका साकून गोंयांत रेल्वेन येतात आनी चोरी करतात आनी पोट्टी रेल्वेन आपल्या गांवां वतात म्हणून हांकां ट्रेस करपाक खूब त्रास जाताले. आज ह्या CCTV कॅमेराचेर मेळ्ळो आनीक तो ताका धरले कडेन आसा. PI जो कृष्णास नायक आसा आनी तेंची टीम आसा ही बरी आसा आनी बरी काम करता. तेणी अश्यो आनीकय ज्यो केसी आसात त्यो डिटेक्ट करची म्हूण लोक मागतात. हो रावता पेडा मडगांव हेणी एक कंप्लेंट दिली की तेजे एक शॉप आसा ते शॉपाचे शटर बँड करून तेजे इलेक्ट्रॉनीक सामान चोरून येता.
तितून एक आयफोन आशिल्लो, एप्पल लॅपटॉप, सॅमसंग मोबायल, बाकी आनी टोटल 4 मोबायल आनी बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल तेजे 1.5 लाखाच्या वयर सामान आसलें तें चल्लें म्हणून तितून. आनी तेणें एक CCTV फुटेजीची एक CD प्रोवायड केली. तितून तेमी आयडेंटिफाय हे करून सारकें तितूनच्यान एक आमी चोराक धरलो तितून आनी हे सगळें सामान आमी रिकवर केलें तेजें. आनी तितून आनी एक चोर आशिल्लो तो एब्सकॉन्डिंग आसा तेजे फाटल्यान लागलो. आनी अशें मदीं अशें हें धरता आसतना आमच्यो 2-3 टिमी केल्या आमी. ते टिमी डिफरंट जाग्याचेर धाडून आमी तितून ताका व्हेरीफाय करून हाडलो. गोवा 360 खातीर मडगांव संघ रमेश नायकराव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशेच्या बोडगेश्वराचे जात्रेक सुरवात जाल्या. भक्त आनी भाविक व्हडा संख्येन जमल्यात. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उपसभापती जोशुआ डिसूजा आनी हेर मंत्री आमदारांनी बोडगेश्वराचे दर्शन घेतले. समेस्त बोडगेश्वर देवाच्या सगळ्या भक्तगणांक आयच्या जात्रो उत्सवाच्यो खूब खूब परबी दिता आनी निश्चितरित्या जे उदरगतीच्या वाटेन फुडें वचपा खातीर आयच्यान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो कमर्शियली फ्लायट सुरवात जाल्या आमी ताका म्हणटा की गोंयच्या उदरगतीची दारां ही आयच्यान सुरू जाल्ली आसा. देव बोडगेश्वराच्या कृपेन गोंयची उदरगत आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जातली हाची आशा व्यक्त करता. आनी जात्रा दर वर्सा प्रमाणे हाज्याय पेक्षा खूब मोठ्या उत्साहान साजरी जावची इतके देवा लागीं मागता. राखण करपी देव आनी सगळ्यांक पावता तो खऱ्या मनान मागता त्या लोकांक तो पावता आनी जे कितें वायट आहा तें पयस करता. अँड पीपल हू हॅव फेथ हेंची कामां 100% जातात जे लोक हिंगा येतात. आनी हिंगासर एकूच धर्माचे अशे लोक येना. हिंगा देव बोडगेश्वरा कडेन आमचे हिंदू भाव सोडून हिंगासर कॅथलीक, मुस्लीम, सीख सगळे लोक येतात. अशें आमचो गोंयचो एकवट म्हाका दिसता सगळे धर्मां कडेन आहात आनी होच आमी फुडें वचपाक जाय. आयज आमी बोडगिनी येयल्ली आहा. आमच्या बोडगिनी देवाचे आशिर्वाद आमच्या सगळ्या शिवोलकारांचेर मागता आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांचेर मागता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. राज्यातल्या अपंगुळा खातीर गोंय सरकारान महोत्सव घडोवन हाडलो. द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी. फेस्तांत विविध खेळांचोय आस्पाव आसलो. दृष्टिहिना खातीर कांपाल जाल्ल्या पर्पल फेस्टिवलात एक क्रिकेट सर्तय घडोवन हाडली. गोंय आनी छत्तीसगड हांचे मदीं सुरवेची मॅच जाली. पळयात. 6 meters. That's how it has been categorized here for the blind cricket. B1 4 players, B2 3 players, B3 4 players. पहिले म्हटल्यार हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तशेंच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांकां थँक्स म्हणटा. तशेंच डिसेबिलिटी कमिशनर हांकां की हे पर्पल फेस्ट ते डिसेबलां खातीर घडोवन हाडलेले आसा गोंयान. ते एक आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर एक कळोन येतलें की डिसेबल पर्सन कितें करूं शकतात. आनी ह्या पर्पल फेस्ट हे वेगवेगळे तरेचे डिसेबलांचे टॅलंट पळोवपाक मेळटले अख्खे गोंयच्या लोकांक. तर तितून एक इव्हेंट आसा स्पोर्ट्साचो क्रिकेट ब्लायंडाची जे दिश्टी पडना ते दिव्यांग तेंची क्रिकेट आयज हांगा पणजी जिमखान्याचेर स्टार्ट जातली. तेजें नांव दिलां आमी पर्पल फेस्ट इंटर स्टेट क्रिकेट टुर्नामेंट फॉर विज्युअली इम्पेर्ड. तर हितून 6 टिमी पार्टिसिपेट जाता. तर गोवा, छत्तीसगड आनी पांडेचेरी हे ए ग्रुपान आसा. तशेंच बी ग्रुपान महाराष्ट्र, केरला आनी
तिसरी स्टेट तेलंगणा. तर हे अशे 6 टिमी 4 दिसा लढटली एकामेका वांगडा आनी हे पर्पल फेस्टाचो टुर्नामेंट फायनल जातली 8 तारखेक. तर आयज 5 तारखेक पयली मॅच जाता गोवा वर्सीस छत्तीसगड. तर ह्या पर्पल फेस्टा निमित्त हांव अशें सांगूंक सोदता की गोंयचे सगळे वाठारांतले लोक हांगा येयात आनी हे जे पर्पल फेस्ट चालू आसा 5, 6, 7, 8 4 दीस. तर तुमी ह्यो डिजेबल पर्सन म्हणजे आमी दिव्यांग म्हणटात तेंचे तुमकां टॅलंट पळोवपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर पंचेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. शुक्रार आणि शेनवार चड उबदार जावं येता. तापमानात 1 वा 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. त्या उपरांत वातावरण परत थंड जातलें. आयतारा उपरांत सुमार 3 अंशांनी उणाव जावं येता. शुक्रार उष्ण आणि सुको उरतलो. चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. फातोडेर दव आनी धुके दिश्टी पडटले. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. 9 तारखे मेरेन सुके वातावरण. सकाळी दव आनी धुके पडटले. शुक्रारचे चढावत आनी उणें तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उण्या तापमानान वाड. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.